गोय सरकारच्या खात्यातल्यो 15 वर्सां मायज आशिल्ल्यो गाडयो स्क्रॅप करपाचो सरकाराचो प्लान केंद्र सरकाराची पॉलिसी गोंयांतूय लागू जाता। मेळटा त्या म्हायती प्रमाण सरकारी खात्यान अश्यो 2992 गाडयो आसात। तातूंतल्यो 520 गाडयो पोन्न्यो। ह्यो गाडयो स्क्रॅप करून बदलाक नव्यो गाडयो हाडूंक 95.85 कोटी लागतले। सरकारान थारिल्ल्या प्रमाण सध्या तरी फकत सरकारी गाडयांचोच स्क्रॅप जातलो। खाजगी क्षेत्रांत ट्रान्सपोर्ट आणि नॉन ट्रान्सपोर्ट धरून 15 वर्सां पुराय जाल्ल्यो 2,19,921 गाडयो आसात। तातूंतल्यो ट्रान्सपोर्टांतल्यो गाडयो 35,201 जाल्यार नॉन ट्रान्सपोर्ट गाडयो 1,84,720 आसात। सध्या तरी पॉलिसी सरकार आपल्या गाडयांक खातीरूच लागू करता। खाजगी गाडयांचें कितें ताचेर अजून मेरेन कांय स्पश्ट ना। दुसऱ्या वाटेन स्किमी खाला 15 वर्सां मायज जाल्ली आपली गाडी कोणूय स्क्रॅप करून नवीन गाडी घेता आसत जाल्यार सरकारा वतीन ताका टॅक्सान खासा सूट जाहीर केला। ट्रान्सपोर्टवाल्यांनी गाडी स्क्रॅप केल्यार नवी गाडी घेतना तांकां टॅक्सान 15% जाल्यार नॉन ट्रान्सपोर्टवाल्यांक 25% सूट मेळटली। नवी गाडी घेतना स्क्रॅप केल्ल्या गाडयेची सर्टिफिकेट दिवप सक्तीचें आसा। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी।